प्रत्येक फावट एका पक्षार जिंकून दुसऱ्या पक्षान उडी मारप्यांक बुद्ध शिकोवपाक जाय. असल्यांक लोकांनी गोयच्या राजकारणांतल्यान भायर मारपाक जाय म्हण गिरीश चोडणकर उलयला. RD एक्सको खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू. डिफेक्शन विल बी थ्रोन आउट फ्रॉम गोवा म्हणटा मी. सो पयलींचे जे काँग्रेस लिडर निवडून येयल्ले ते BJPन गेल्या. सो तांकां तुमी परत टिकेट जावं तशें कितें दितले? केन्ना तरी काबार जाय कोण सुरवात करपाक. प्रत्येक फावटी इलेक्शनान आमदार जिखतात आनी मागीर पयशे घेतात आनी दुसऱ्या पक्षांक वयतात. आनी हे व्हायरस जे गोंयांक लागलेले आसा ते व्हायरस फक्त काँग्रेस पक्षाकूच न्ही सगळ्यांक लागलेले आसा. ते खंय तरी काबार करपाक जाय आनी ते काबार करपाची जबाबदारी ही आमी पयलीं घेतल्यात काँग्रेस पक्षान. आतां तेजे मुखाल्लें पावल आसा ते बाकी पक्षांनी मारचें आनी गोंयच्या लोकांनी मारचें. आनी असले हे सगळे जे हळशीक लोक आसात हे बंडखोर आसात, जे फुटीर आसात, जांकां फक्त पयशां खातीर लोकांक हे विकतात ओवरनायट आनी दुसऱ्या पक्षांक उडी मारतात ते बेसारके, तांकां राजकारणांतल्यान कंप्लिटली भायर मारचें लोकांनी. काँग्रेस पक्षान फर्स्ट स्टेप घेतलेलो आसा. बाकी पक्षांनी आनी लोकांनी मुखाल्लो स्टेप घेवचो. 100% कन्फर्म. हांव 2.5 वर्सांनी हांव बोवाळ मारीत आसा. आनी पयर आमचे चिदंबरमान अनावन्स केला, राहुल गांधी येयलो तेन्ना राहुल गांधीनी अनावन्स केला. फोंडा तालुक्याचो एक BJPचो आमदार तुमच्या कॉन्टेक्टान आसा सो जो तुमचो फ्रेंडूय बीन आसा. फोंडा तालुक्याचो BJPचो आमदार BJPचे हांवें ऑलरेडीच सांगलां जवळ जवळ 7 ते 8 आमदार तांकां BJPचें कमळ सद्याक जड जाल्लें आसा. तांकां मुखाल्ली इलेक्शन कमळार रावल्यार ते जिखपाना ही खात्री तांकां जाल्ली आसा. आनी तेणी तांकां सांगलां की आमकां आनी BJPचे कमळाचेर निवडणूक नाका, आमकां विकासा खातीर आनी पयशां खातीर थोडे गेल्ले पूण निवडणुकीक थंय मतां पडपाक शकना. म्हूण तेणी ऑलरेडी BJPचे लिडराक सांगलां की आमकां तुमचें तिकेट आनी सिंबॉल नाका म्हणून. आनी खुबशे जाण तितूंतले आमकांय आमच्याय संपर्कांत आसा. म्हणजे राजेश वेरेकाराक सपोर्ट करतो काँग्रेसीन अशें तुमकां दिसता? टिकेट कन्फर्म? राजेश वेरेकार जेन्ना साकून जॉईन जाल्लो आसा काम बरें करता. आयज ताणें लीड घेतली, तेज्या ब्लॉकान लीड घेतली आनी बरी मिटींग हांगा ऑर्गनायज करून दाखयली. आनी म्हाका खात्री आसा आमचे आमदार रवी नायक हाचो आशिर्वाद तेजेर नक्कीच आसतलो. कारण तेणें भुरग्यांक प्रमोट करपाक खूब प्रोत्साहन करपाक तो घेता. आपल्या भुरग्यांकूय तेणें प्रमोट केल्लें आसा आनी तशेंच तो राजेशाकूय खूब प्रमोट करता. केन्ना डिक्लेअर करतले तुमी? केन्ना डिक्लेअर करतले? डिफरन्स आसा ब्लॉकान? ब्लॉक आमी एक मतान आमच्या जॉनाक तेणी हांव रिकमेंड केलें. जॉन आमचो आयज ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा. सो आमी तें केलें की आमचे जे लॉयलिस्ट आसा तेच ब्लॉक प्रेसिडेंट आसपाक. केन्ना डिक्लेअर करतले फोंडेचो लिडर, फोंडेचो आमदार? फोंडेचो कॅन्डिडेट आमी जे सांगलां की ब्लॉकान जेन्ना नांव धाडटले, ब्लॉक जेन्ना नांव धाडटकीर आमी रोखडेच 2 दिसां भितर कॅन्डिडेट अनावन्स. तुम्ही सदांच प्रत्येक फावटी लेट करता आनी मागीर खंय तरी कार्यकर्त्यां मदीं खंय तरी एक वेगळें तरेचें वातावरण जाता. काँग्रेस आतां बदलत आसा. हेजे पयलीं जे डिफेक्टर गेल्ले तांकां परत हाडून तिकेट दिताले, ते दिवपाना म्हणून जाहीर केलां. आनी ह्या फावटी आमची तिकेटी आसा त्यो सगळ्यां बेगीन जाहीर जातल्यो. केन्ना अदमास केन्ना जातल्यो? जेन्ना तांकां टायम जितलो जाय आख्या मतदारसंघान भोंवपाक आनी सगळ्यांक लोकांक मेळपाक, तो टायम तांकां पुरेसूर मेळटलो. गोवा फॉरवर्ड कितें एलायन्स करपाचें कितें आसा उलोवप चालू आसा म्हणजे? वेगळे पक्ष सद्याक अलायन्साक अप्रोच करतात काँग्रेस पक्षाक. कारण सगळ्यांक दिसता की काँग्रेस पक्षूच सद्याक सरकार करपाक शकता. लोकांचें मत जाल्लें आसा की काँग्रेसीक सत्तेर हाडपाचें आनी त्या अनुशंगान सगळे पक्ष जे आसात सगळ्या पक्षांक दिसता काँग्रेसी बरोबर गेल्यार आमी सत्तेर येतले. विनेबिलिटी आशिल्लेच विचारांक तुमी तिकेट दितले? विनेबिलिटी बरोबर क्रेडिबिलिटी चड गरजेची आसा आनी लोकांची एक्सेप्टेबिलिटी चड गरजेची आसा. आमी सदांच इलेक्शनाक विनेबिलिटी पळोवन दितात पूण विनेबिलिटी पळोवन दितकच ते पक्ष लोकांची मतां काडटा आनी व्हरून विकतात आनीक दुसऱ्या पार्टीन जॉयन जातात.